Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Ergan Jesu, Oglab Jesu, Maiman Jesu, Stuti Jesu, Vandan Jesu, Paradan Jesu. Hallelujah. 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बाबा भयणीनो, पवित्र त्रिंदादीचे फेस्त आमी आयतार दीस आचरण करता. आयचे आराधन आमी पवित्र त्रित्वाच्या मानाक आमी भेटून दिवया. बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो आमच्या जिविताचो प्रमुख वांटो आमकां रचलेलो तो देव बाप आमकां आमचे खातीर ह्या संवसारांत मनीस जावन आयिल्लो जेजू समसो सोडवणदार आमच्या पातकांत धांवन वायटांत धांवन मरणांत धांवन खोटेपणांतल्यान आमकां सोडयलेलो आनी तो पवित्र आत्मो आमची जिणी पवित्र केल्लो ताचे कृपेन आमकां भरलेलो देवाची भुरगीं आमकां केल्लो हो पवित्र आत्मो आज आमी ताका ह्या त्रिंदादीक मान करया. एक देव तेक जण एका देवातय ह्या पवित्र देवाक त्रिंदादीच्या देवाक आमी आराधन करया. बुंड्या रोपार जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो आमचे मदें आतां तो येता. ह्या बुंड्या रोपार येयल्ल्या जेजूक आमी मान करया. दिंडेर ताचे मुखार सरपडया आनी ताका आराधन करया. ताचे ती बापाक देखया, ताचे तो पुताक पवित्र आत्म्याक आमी जोडया. ताचे सत्यान आमी बरया दिंडेर पडया. देवा बापा तुका आराधन, देवा पुता तुका आराधन, 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 तुका आराधन. सर्गीचो बाप तुजो आनी म्हजो रचणार असो बी सुंदर संवसार आसलो
सर्पद्वेकार देव या सदेवाक आमी आराधन करया मुझ्यानी तुझे खातीर चिंतलो मनशा कुळाक रचलो वो संसार आमचे खातीर दिल्लो आपले एकलास पुताक आमचे खातीर ओपून दिल्लो आमचे खातीर आपणाकच समर्पण दिल्लो बाप आमचो मोगाळ बाप मोकरसो बाप सकड आमकां दिवचो बाप ह्या बापाक आमी समर्पण करया ताजे ती ताज्या पुताक आमी आराधन करया देवान करचो असोय मोग केलो की आपल्या एकलास पुताक ताणें आमचे खातीर दिलो आनी वस्तू जेजू क्रिस्त ह्या उंड्या रोपार तुज्या आनी म्हज्या मुखार हाजार आसा उंड्या रोपार तुज्या आनी म्हजे खातीर मनीस जावन आयिल्लो त्या सोयराक आमी आराधन करया उंड्या रोपार जिवंत आसा देवाक खालतेपणी सर पडून आमी आराधन करया पवित्र तुका आराधन त्रिएक देवा तुका आराधन 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 तुका आराधन 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 एक देवा आराधन एक देवा आराधन एक देवा आराधन हालेलुया 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 Bosya भाऊ बहिणीनो आमच्या देवाक आमी आराधन करया कितल्या पुरबाई आमच्या देवान त्रिएक त्या कांदनाच्या रुपार आमकां आपलो मोग दिवचो देव जावन आसा मोग आनी तसो पवित्र मोग आमचेर तो वता सांपावलो आमकां म्हणटा देव सदैव आनी श्रेष्ठ अधिपती अगम उस्वाडान जियेता खंयच्याय मनशान ताका देखोंक ना आनी कोणूच ताका देखोंक शकना ताका जावं मान आनी सस्नाची राजवडकी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तिमोथी बरयल्लें पत्र अध्याय 1 वाक्य अध्यायसो पयलें पत्र अध्यायसो वाक्य 1 आमकां सांगता सस्नाच्या रायाक अमर अदृश्य आनी एकलास देवाक जावं महिमा
सदा आणि सर्वता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणीनो, आमचो देव आमकां सदांच अदृश्य पळोवंक दोळ्यांनी दिसनासलेलो देव पूण संवसाराच्या सर्वेरता. हाका आरंभ ना, अंत ना. मगार आमचो देव सस्नीक देव जो आसा तो म्हणलो देव. आनी ह्या देवा ते तुका आनी म्हाका अरियेकल्याक ह्या संवसारांत एक भरवोसो आसा. आमकां ह्या देवाचो मोग मेळटा. हो देव आमकां रक्षण दिता. हो देव आमकां सांबाळ व्हरता. हो देव आमकां जाय तें दिता. पळया फाटल्या दिसांनी कितली धग आसली पळया. आनी ह्या धगीन आमी उखडून वेताल्या. पूण देवान आमकां कितलो बरो पावस दिलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. ह्या देवान आमकां इतलो मोग दिलो. त्या पावसाच्या रुपार ह्या धगींतले आमकां बचाव केलें. सुकोवन विची रूख सणां बचाव केली. आमचो देव आमकां ह्या रितीन पोसता, कांयच उणें करिना. कोण मनीस आमी देवतान पयस वेता आसतना ताजे पुता जेजू क्रिस्त आमी पात आमकां कुरपे वयर कुरपेची देणी दवरता. पवित्र आत्म्याच्या सक्त्यान आमकां भरता आनी आमकां जिविताक तो फाटी हाडटा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून ह्या देवाक आमी सक्कड आमी स्तुती करी जाय. आमचो देव पवित्र देव आनी त्या देखून आमचो देव आमचे मदेंची येता. त्या देवाक आमी सक्कड एक घडी भर स्तुती करया. तुमची जाप अर्गानी होगलाप तुका सर्गींच्या बापा. देवा बापा सर्गा संवसाराच्या दर्या. देवा बापा आन गोडव्या आनी मनशाकुळच्या रचणारा. देवा बापा सगळे सृश्टीक एकाच उतरान रचलेल्या रचणारा. देवा बापा सस्नीक मोगान आमचो मोग करतेल्या. देवा बापा तुझे क्लास पुताक मनशा कुळाक दिल्ल्या. देवा बापा ज्यूच्या नामी आमकां पवित्र आत्मा पाठयिल्ल्या. देवा बापा तुवें रचलेल्या अंजा आनी सगळ्या सृश्टे पासून. देवा बापा तुवें रचलेल्या आकाशाच्या मोडा सूर्य चंद्र आनी नखेत्रां पासून. देवा बापा तुवें रचलेल्या रूख जणां सगळीं सावजां पासून. देवा बापा तुवें रचलेल्या दग इव आनी उबे पासून. देवा बापा तुवें रचलेल्या राती दिसा राती आनी उजवाड आनी काळोखा पासून. देवा बापा तुवें रचलेल्या जगलांनी आनी मोडा आनी पृथ्वे पासून. देवा बापा तुवें रचलेल्या दोंगर पर्वत आनी धरणीर वाडटा त्या सर्व पासून. देवा बापा तुवें रचल्या झरीच्या उदका दर्या आनी न्हंया पासून. देवा बापा तुवें रचलेल्या दरींच्या उदका तुवें रचल्या दर्यांतल्या आनी उदकांतल्या जिव्यां पासून. देवा बापा तुवें रचलेल्या साधू आनी क्रूर मनजाती पासून. देवा बापा तुवें भिजून काडलेल्या इस्रायल परजे पासून. देवा बापा तुवें इस्रायल परजेक दिल्या उपादेशां पासून. देवा बापा इस्रायल परजेंत उपजिल्ल्या भगवंत धर्म पुर्वासा प्रावादी राया आनी याजकां पासून. देवा बापा तुवें इस्रायल परजेक दिल्या बासावण्या पासून. देवा बापा तुवें इस्रायल परजेतान आमकां दिल्ल्या मरियमाये पासून. देवा बापा तुवें बसयलो सुडवंदार जावन आमकां दिल्ल्या जेजू पासून. सक्कड आमी ह्या सोम्या देवाक आराधन करया. हे देवा बापा तूं सर्गीच्या आमी सरपडून तुका आराधन करता. काळजांतावन आतां आमी आमच्या मुती भितर तावन आमी हें गीत गावया आनी सोम्याक आराधन करया. हे देवा बापा तूं सर्गीच्या सरपडून तुका नामा
सर्गीच्या बाबा ये रस्नाया सरपड तुगा नामांकता आराधनानी वंदन करून जीवाने आमचे समर्पिता गलातकारां बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 2 वाक्य 20 सा पावलो आमकां सांगता क्रिस्त सुबे म्हाका कुरसायला हांव आतां जियेता तो हांव न्हय बगार क्रिस्त म्हजे ते जियेता रक्त मासान हांव जियेता तें जिवीत म्हजो मोग केल्ल्या आनी म्हजे पासून आपली भेटवणूक केल्ल्या देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या भावार्था वरवीं हांव जियेता पदक्यां सोडून दिवन जेजू क्रिस्त संवसारी आयलो आनी पदक्यां भितरलो पयलो पदकी आवाज सांबाळ म्हणटा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 बाबा भयणीनो पळया सांबाळची उतरां क्रिस्त सोबे आमचें जिवीत बदलना क्रिस्त सोबे आमचें जिवीत नवें जालां हस्कते फातकी मनशां आमी आदांच्या संततीची देवाची भुरगीं जावन बदल्ल्या देवाच्या सत्तेन आमी भरल्या हस्कत तेंचे जैत वरची कृपा आमकां देवान दिल्या वायट आनी खोट्या सक्तीक वस्तूंची सगत देवान आमकां दिल्या जेजू क्रिस्तानी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून आमकां आपल्या फातक्यांत सोडून दिवच्याक आयलो आमकां देवाची भुरगीं करच्याक तो आयलो देव आमचो मोग करतल्या देवा बापाची आमी भुरगीं जावन जियोनच्याक ताचे ती आमचें जिवीत नवें करच्याक आमी त्या देवाचो मोग अनुभव करच्याक आनी तो मोग आमी हेरांतय दाखोवच्याक आमचो जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणदार ह्या संवसारांत आयलो पळया ह्या सोडवणदाराक आमी सगळे एक घडी बरो अर्घ आनी स्तुती होगलाप दिवया आनी तुमची जाप अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजो सोम्या जेजो तूं नीज देव आनी नीज मनीस सोम्या जेजो तूं बापाचो एकलोसो जनीत पूत सोम्या जेजो तूं आमचो धनी आनी आमचो राई सोम्या जेजो तूं देवांतावन देव सोम्या जेजो तूं उजवाडांतावन उजवाड सोम्या जेजू तूं बापाच्या सैबासो सोम्या जेजू तुजे वरवीं सर्व वस्तू जाल्यात सोम्या जेजू तूं आमा बसून आमचे सोडवणे कसो सर्गींत हांव देवलोय सोम्या जेजू तुवें पवित्र आत्म्या वरवीं अवकार मरूचे उदरी कूड घेतली आनी मनीस जालोय सोम्या जेजू आमचे बसून 5 पिलाच्या काल तुका कुर्सार मारलो सोम्या जेजू तुवें आमचे बसून कस मनां सोंसली आनी तुका निके पिलो सोम्या जेजू पवित्र पुस्तका प्रमाणे 3ऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालोय सोम्या जेजू तूं जिव्यांचेर मेल्ल्याची मनसुबी करून वैभवान तूं परतून येतलोय सोम्या जेजू तुज्या राजवडकेक अंत सोना सोम्या जेजू तूं आमच्या जिविताचो उजवाड सोम्या जेजू तूं आमकां वाट सत आनी जिवीत सोम्या जेजू तूं बकऱ्याच्या गोट्याचे धार सोम्या जेजू तूं आमचो बरो गवळी सोम्या जेजू तूं करी दाखवार आनी आमी तुजे फांटे सोम्या जेजू तुजे उरे आमकां कृपे वयर कृपा लाभल्या सोम्या जेजू तूं रायसो राय आनी दर्यासो दरी सोम्या जेजू तूं काल तूं तोच काल आनी आज आनी सदां काल सोम्या जेजू तूं संवसाराची पाप करची देवाची शेळी सोम्या जेजू तूं उदकान
आनी पवित्र आत्म्यान आमकां स्नान दिताय सोम्या जेजू तूं पवित्र तुजें मस्तक आनी सोमी सोम्या जेजू बापा लागीं तूं आमचो मध्यस्थ सोम्या जेजू तूं आमचो श्रेष्ठ याजक सोम्या आमचे पासून तूं निरंतर बापा लागीं विनंती करताय सोम्या जेजू तूं बळ्या आनी कालत्या काळ जसो सोम्या तुज्या अमरीक रक्तान आमकां पातकांतली दूद नितळ करताय सोम्या जेजू तूं अद्भुत बोधक सोम्या जेजू तूं शांतीचो कुंवर सोम्या जेजू तूं आमची शांती सोम्या जेजू तूं इमानुएल आमचे संगत देव जावन आसाय ह्या घडी आमी सोम्याक आराधन करया तेच उतरांनी सोम्ये जेजू क्रिस्ता तूं सर्गींच्या येसू मुंदरा तूं सर्गींच्या आमी सक्कट जेजूको काळजांत आराधन करया ये जेजू क्रिस्ता तूं सर्गींच्या सरपडून तुका नामान करता आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन जीवने आमचे समर्पिता ये सोडवंडारा तो सर्गीचा सरपडून तुका नामान करता जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता पवित्र आत्मा देवान आमकां दिल्लें तेणें आनी ह्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचें जिवीत नवें जालां आमी देवाची भुरगीं जाल्या सान पावलो आमकां सांगता रोमाकारां बरयल्लें पत्र अध्याय 8 जांकां देवाचो पवित्र आत्मो चलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं कित्याक तो आमकां मेळ्ळलो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बियाबरीत जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना बगार तो तुमकां देवाची भुरगीं करता परत हांव वाचता हीं उतरां पुरबायची कित्याक तुमकां मेळ्ळलो तो आत्मो तुमकां आदल्या गुलामपणाच्या बियाबरीत जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना बगार तो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बळान देवा बापाक आब्बा म्हणचें आमकां बाग उलो म्हणून उलो मारिशें आत्म्याक रुजवात दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मुंदरून तो म्हणटा आमी देवाची भुरगीं जाल्यार ताच्या दायजाचे वारें सरस्वय तितलेंच न्ही क्रिस्त सोबे देवाच्या दायजाचे सावारीसदार आमी कित्याक जर क्रिस्ताच्या कश्टांत आमी वांटेली दिता तर ताच्या महिमेंत आमी वांटेली जावं पावतले हांव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 भाव भयणीनो आमकां देवाची भुरगीं केल्यांत पवित्र आत्म्याद्वारे आनी इतलें महात्म्य आमकां सर्गीच्या दायजाचे वारेस्तार केल्यात आवय बापायच्या हक्काक आमी कशें आस्तेक आमी वारेस्तार घे तशेंच देवान आमकां
आताच्या दायजाचे वारेस्तार केल्यात केदें व्हरतें भाग आमचें आनी त्या देखून त्या देवाक आमी सकड अर्गां स्तुती ओगलाप दिवया तुमची जाप अर्गां आनी ओगलाप तुका पवित्र आत्म्या दन्या आनी जीव दातारा पवित्र आत्म्या बापा आनी पुताता निपजोच्या पवित्र आत्म्या बापा आनी पुता सगळें समजर को मान आनी महिमा पावो जाल्ल्या पवित्र आत्म्या रसनारा पवित्र आत्म्या प्रावादी मारी पाक उलयल्ल्या पवित्र आत्म्या बगेवन मनशां प्रेरीत केल्ल्या पवित्र आत्म्या याजकांक अभिषेक केल्ल्या पवित्र आत्म्या अंकार मुरयेचेर सावळी घाल्ल्या पवित्र आत्म्या जेजूचेर पारव्या रुपान देवुल्ल्या पवित्र आत्म्या दरदुता सगळें वावरलेल्या पवित्र आत्म्या सर्गी जगत दक्षिण घटाय दिल्ल्या पवित्र आत्म्या स्वार्थकरांक संदेश दिल्ल्या पवित्र आत्म्या धर्मदुता मारिपाक असर हें केल्ल्या पवित्र आत्म्या सर्व सत शिकोवच्या पवित्र आत्म्या दगदमने बडी बुजावण दिवच्या पवित्र आत्म्या सर देण्याच्या दातारा पवित्र आत्म्या आमच्या पातकाच्या बोक्सान्या पवित्र आत्म्या दुबळ्यांच्या बापा पवित्र आत्म्या जिसांक तेलावच्या पवित्र आत्म्या क्रिस्मान तुवें भरती आमकां दिवच्या पवित्र आत्म्या आमकां हर एका साक्रामेंतांत आमकां भेटच्या पवित्र आत्म्या आमकां मागोवंक शिकोवच्या पवित्र आत्म्या आब्बा बापा म्हण आमकां बुलो करूंक शिकोवच्या पवित्र आत्म्या पवित्र सभा सोलोवन व्हरच्या पवित्र आत्म्या निसकळ अंखारेक उपजयतल्या पवित्र आत्म्या आत्मीक दुस्मानांक पाडाव केल्ल्या पवित्र आत्म्या आमचे मजत दरा पवित्र आत्म्या मोग संतोष आनी शांती पटोवच्या पवित्र आत्म्या आमकां मोगान एकवटावच्या पवित्र आत्म्या संसाराचे रूप नवें करच्या पवित्र आत्म्या तुजो मोग सुखाय आमच्या आत्म्यांनी बरोवच्या पवित्र आत्म्या तुजे कृपे देण्यानी आनी फळांनी नेटोवन आमकां पवित्र करच्या पवित्र आत्म्या आमचे जिवीत बऱ्या करण्यानी भरच्या पवित्र आत्म्या आमकां ससनाच्या सुखाक पावोवच्या पवित्र आत्म्याक आमी काळजांत लावन आराधन करया गावया आमी हे पवित्र आत्म्या तो सर्गींच्या आमकां आमी पवित्र आत्म्या समर्पया ये पवित्र आत्म्या तो सर्गींच्या
पवित्रत्व याकडे आमचे देवते पवित्र देव त्रिंदादिश देव आमका पवित्र करसो त्याच्या कृपेची आशीर्वाद आमच्यावर बनवते सगळ्या मनुष्याकडे मान्य केलं तर पवित्र आमच्या देवाची भगी केलं तर पवित्रत्व याकडे आमच्या काळजाने देवते त्याच्या सत्याने बनवले आम्ही सत्य पवित्रात्म्यावर अभिषिक्त झाले आम्ही त्यामध्ये अभिषिक्त झाले देवाचे पवित्र सावने साव आम्ही देवाची सावने साव त्याच्या सत्यावर या पवित्रात्मा देवते हरि एक त्याचे कृपाने आमच्याकडे बनवले पवित्रात्मा का बर याकडे सत्य अभिषिक्त कर पवित्रात्मा त्याच्या सत्याने आमका बनवले काळजा नीत कर हरि एक आमच्या काळजाचं बन खोडे बनवणे पाच करून आमका नीत कर जे सत्यन बार तुमचे बघेगा देवाची पवित्र बापाचे पदे भंगीकर आमका याकडे तुझे ते पदे पवित्रात्मा आमका आशीर्वाद हालेलुया 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 इकडे बोर आम्ही सकडू बिराव्या देवाची उतर ऐकूंक आम्ही इकडे बोर आमकां मौनपणी इकडे बोर रावया देव आमचे लागीं उलयता पवित्र देव आदी म्हाका अब्राहमा कडेन उलयल्लो देव मोइसे कडेन उलयल्लो देव प्रवाद्या लागीं उलयल्लो देव आनी वेळ काळार निर्मिल्ल्या काळार आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिपात आमच्या लागीं उलयल्लो देव आमच्या लागीं उलयता देवान आमच्या लागीं उलोवचें म्हळ्यार आमकां ताच्या मोगान ताणें भरचें देवान आमचे लागीं उलोवचें म्हळ्यार आमकां ताणें आपणाशी करची आमी ताची भुरगीं आमी ताच्या मोगाची पातकाची घड तो लेक येना म्हज्या नदी अस्कतकांची घड तो लेक येना आमचें तें कितें उणेपण आसा की तो पळयना आमचें व्हडपणी ताका लेखाक येना बगार आमचो देव मोग करचो देव मोग मात्र एक माप मेजाप देवाचें दुसरें खंयचेंच माप मेजाप ताचे लागीं ना ते एका माप मेजपान तो आमकां सगळ्यांक ताची करता आमचे तेतलें उणेपण तो भरता हें उतार एक घडी भोर आमी आयकुया सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता वेळा काळा परवीं शब्द आसलो शब्द देवा सवें आसलो शब्द देव जावन आसलो वेळा काळा परवींच तो देवा सवें आसलो सर्व वस्तू ताचे मरेपाक रचन जाल्यो रचलेली खंयचीच वस्त ताचे बिणे आयिल्ली ना रचले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आनी तो जीव मनशाक आसो उजवाड तो जावन पवलो आनी तो उजवाड काळो काळांत प्रकाशता आनी ताका आटापून काळोखा निमती जालें ना आनी सत्य मनीस जालो आनी आमचे मदें शिरलो आनी कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज दिल्ली
देवाची उतर ये वाकणी तुका क्रिस्ता एक घडी भर बसया. मग भयणीनो देवाच्या उतराचेर ल्हानसो नियाळ करया. आज पवित्र त्रिंदादीचे विशयान आमी नियाळ करता. पवित्र त्रिंदादी विशयान नियाळ करचे म्हळ्यार देवाच्या मोगा विशयान नियाळ करचो. आमी मनशां आज आसा फाल्यां आमी ना. आमचें अस्तित्व बाबा भयणीनो आमी चिंतल्यार पोरायतर आसलो आमचो एकलो भाव पोर कालनी परच्या दिसा मरण पावलो म्हूण आमकां खबर मेळ्ळी. अशेंच घडटा. कोण मनीस खंयच्या घडये कितें जाता आमकां गोत्तू ना. मनशाचें जिवीत तशेंच. आज आसा फाल्यां एक एक्सिडेंट जाता. मनीस ह्या संवसारांत वता. आमचें अस्तित्व तसलें. पूण बाबा भयणीनो आमी जर आमच्या जिविता विशयान चिंतल्यार आज जर आमी ह्या संवसारांत आसा, आज आमचें म्हणलें कितेंय ह्या संवसारांत आसा. आज आमचें म्हणलें घर आसा, आमचें म्हणलें आश्रपतीक आसा, आमचें म्हणलें आवय बापूय आसात, आमचीं म्हणलीं मनशां आसात. जर आमी इतलें पुरा आसा जाल्यार आमी उडास दवरिजय हें सगळें आमकां दिल्लें आमचो मोग करच्या देवान. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देवाचें उतर ते देखून आमकां सांगता आमी मनशांनी उडास दवरचें. आमी मोग करचो देव तो कसलो आनी कोण. आयचें देवाचें उतर सांगता वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो, शब्द देवाचो वेळ आसलो, शब्द देव जावन आसलो. शब्द वेळा काळा पुर्वी आसलो म्हणजे देवाक आरंभ ना अंत ना. उत्पत्ती ग्रंथांत तुमी पळयत हांव थंयसर देव आसलो आनी देव संवसार आनी सगळी सृश्टी तो आशा करता. मनशाक तो रचता. देखून देवाचें अस्तित्व बाबा भयणीनो तें शाश्वत. आनी असलो शाश्वत देव आमचे विशयान चिंता. ह्या संवसारांत ताणें सृश्टी केलें. ताणें सृश्टी करून हो संवसार रूप जाणा हें पुरा सकड ताणें सोबाय भोगयत आसलें देवान. पूण हें कोणाक दिलें अनुभव करूंक? तुका आनी म्हाका. तुका आनी म्हाका हो संवसार अनुभव करचें भाग देवान म्हाका आनी तुमकां दिलां. मनशाक ह्या सृश्टीचो पुरवतान ताणें रचलो. तुमच्या आनी म्हज्या हातान दिला हो संवसार. हाचे वर तो मोग आसा की? हाचे वर तो मोग आसा की? आमी म्हणटा थोडी बोटी हें म्हजें आस्तवतीक, म्हजो जागो, म्हजे पयशे, म्हज्या भांगर, म्हजें हें म्हजें तें आमी. भाव भयणीनो हें खंयचीं आमचें न्ही. आमी येताना हाडण्यो ना. कोण एकलो आमी जल्म जातना आवयच्या पोटांत कांय हाडून येयलें ना. एक कुडको वस्तू समेत आमच्या आंगार नातल्लें. कालीत आयिल्ले आमी. मरतना कलीत वयतलें हांव. पेटेन कांय बरोवंक आमकां अवकाश ना. पूण ह्या संवसारांत तुवें जियेसय, बरें करून जियेसय, संतोशान जियेसय. देवान तुका हें दिलां. आवय बापूय दिलां तुका जल्म दिवच्याक. तुजो मोग करच्याक तांकां दिलां. तुका व्हड करच्याक. तुजी म्हणी भुरगीं बाळां दिल्यां. पती दिला, पतीन दिल्या. तुका जिवंक एक जागो दिला. ही माती ती येताना व्हरोंक ना तुवें. आमी उड्डात हांव म्हजो जागो म्हणजे म्हणून कोणें व्हरोंक ना. तें पुरो सोडून वचूंक जाता. तरी पूण देवान तुका दिलां. पूण आमी पळया देवाचो मोग तो. आज आमी मनशांनी चिंतीचे. आमी मस्ती आज मनीस गर्वाक पडला. आज वेस्टर्न कंट्रीज पश्चिमात्य राष्ट्रांनी पळोवंक गेल्यार
देवाक मनशाक देवाची विसरस पडल्या. आज एथेइस्ट आयला, देव ना म्हणटले. मनिशाक चिंता हे सगळं आमी करयत कालयतले. आनी आतां आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स येना, रोबोट येयल्या, सगळे मनशान करचे मनशान पुरा करया हालय करयत. ब्रेनांत चिप्स बसोवन मनशाक जाय तसले बरी करयत. मनीस तितून पावला. पूण बाबा भयणीनो आखरेक कितलें करनी. मनशान आपलो जीव कोणाक म्हण एकल्या बाचा करून धरलो. आगी हांव कोणेय एकल्यान 100 वर्सां म्हणजे मागीर जियेले कोणेय जियेल्ले बरी आसा आगे पळय. केदे व्हडले केदे व्हडले चिप्स बसया, फाल्यां बसया, केदे व्हडले रोबोट केल्यार आखरेक मनशान आपलो जीव बचाव करून म्हाका आनी तुका कोणाक एकल्या आपणे जाता की कोणेय म्हणी केला घेवच्या दी आनी म्हणे करूंक आसा ना. देवाचो मोग आमी उडास दवरीचे भाव भयणीनो. गणेच्या देवाचे उतर सांगता ह्या संवसारान देव आसा. देवान सगळ्या रचना हर एक वस्तू ताचे तावन आयल्या आनी त्या देवान आमकां दिल्या. आमी ताचे तावन आयल्या. आमी देवाक अर्गां दिशे. आमी मनशां आमी जर देवान आमकां जिवचो अवकाश दिला. ह्या संवसारांत आमकां अवकाश दिला. जर देवान म्हजे विशयान चिंतूंक घातलें तर हांव जल्म वतोंगी ह्या संवसारांत आसतोंगी, हांव हांगासर ह्या जाग्यार आसतोंगी, हांगा म्हजे विशयान देवान चिंतूंक घातलें जाल्यार तुमी हांगासर आसत्यात गी. ह्या तुमी आज संवसारांत जावं खंयच्याय पदवेर आसात कितें उद्या तुमी आसत्यात की ना. देवान म्हजे विशयान चिंतलां. देखून देवान तो म्हजे ती मोग केला. देखून थंय हांव आसा ह्या संवसारांत. देवान चिंत्या हांव म्हज्या आवय बापायक दन नाका दोगांत भुरगीं आसले जाल्यार हांव आसतो हांगा. चिंत्या आमी पळया हे संवसारांत जियोचे भाग दिला देवान. देखून आमचो देव आमचो मोग करता, आमचो रचणार. आनी त्या देखून आमी पयल्या सुद्दां आज पवित्र त्रिंदा दिसो आमी मान करतना देवाचो मोग आमी नियाळ करीचे, उडास करीचे भाव भयणीनो. देवाच्या मोगा वरवीं हांव आसा. पवित्र त्रिंदाद म्हळ्यार देवाच्या मोगाचें रूप. आनी त्या देवाच्या मोगा वरवीं हांव ह्या संवसारांत आसा. हांव ह्या संवसारांत जियोन आसा. आनी त्या देखून आमी कितें करचें. जेजू थंय आमी या सगळे माणसान आनी आमचे मदें जियेलो. जेजू ह्या संवसारांत देवाचो मोग मनशा रुपार जल्मलो, मनशा रुपार आयलो. आनी ताणें कितें केलें. जेजून कितें केलें. आमी कितें म्हणटा संवसारांत हा तुज्या पुतान काय केलें. म्हज्या पुतान गी म्हज्या पुतान बरें शिकलो, डिग्री केली, रँक काडले, भायल्या गांव गेलो, पयशे जोडले, जागो काडून गेलो, व्हडलो बंगलो बांदलो आनी वेहिकल काडून गेलें, व्हडली आनी कंपनी सुरू केली. ओय कितलें केलें न्ही. जेजून कितें केलें. जेजून कितली आस्त काडून गेली. जेजून कितल्यो कंपनी उक्त्यो गेल्यो. जेजून कितले डिपॉझिट दवरले. भावभयणीनो जेजून कांय करूं ना. जेजून मनशाचो मोग केलो मात्र. जेजून केलो मनशाचो मोग मात्र, दुसरें कांय ना. मनशा पुता माते तेगोंक सवत ना. तेत ना ताचे कडेन. कुर्सार मरतना जेजू कडेन कांयच नासलें. एक कुडको वस्तू ताच्या आंगार शिवाय कांय करूं ना ताणें. आनी आमी उलयता हांवें तें केलें, हांवें हें केलें, हांवें हें मानलें आनी हें केलें. आमी मनशां आमची वडवयक उलयता संवसारांत. प्रयोजन ना. भाव भयणीनो, देवान मनशाचो मोग केलो आनी त्या मोगाचो गुर्त जावन जेजू ह्या संवसाराक आयलो आनी जेजू मनशाचो मोग केलो. आनी मनशाचो मोग करच्या खातीर पवित्र आत्म्याक आमकां दिलो. मोगाचें रूप जावन पवित्र आत्म्याक आमकां दिलो. जो पवित्र आत्मा मोग करूंक शिकयता, जो पवित्र आत्मा पाताक सांडूंक शिकयता, जो पवित्र आत्मा आमकां सगळ्यांक सांगता एकवटायता, जो पवित्र आत्मा बोगसूंक शिकयता, जो पवित्र आत्मा सस्मिकाय दाखोवंक शिकयता,
जो पवित्र आत्मा आमकां एका भाव भयणीन लेखूंक शिकयता तो पवित्र आत्मा आमकां तेणें दिलो. तर हांवें आनी तुवें कितें करचें? पवित्र त्रिंदा दितय हांवें आनी तुवें कितें गरजेय? संवसारान मोग करूंक आमी आयला भाव भयणीनो. ह्या संवसारान आमी मोग करूंक आयला. लढाई करूंक न्ही, झुजोवंक न्ही, केस घालूंक न्ही, कंप्लेंट दिवंक न्ही, एकामेकाक द्वेश करूंक न्ही, राग दवरून काण घेवंक न्ही, एकामेकाक झुजोवंक न्ही, मोतींत नाका जाल्यार चिंतूंक न्ही, आनी एकल्या मनशाचें नांव पाड करूंक न्ही, एका मनशाची जीब पिड्ड्यार करूंक न्ही. मोग करूंक येयना आमी, मोग करूंक येयना. आमच्या देवान मोग केलो आनी आमी मोग करीसय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आमकां देवान मोग करूंक शिकयला. देखून बाबा भयणीनो, आज आमी मागया पवित्र तेंदा तिका आमी मान करतना उंड्या रूपार जेजू लागीं मागया. सोम्या आमकां मोग करूंक शिकय, सोम्या आमकां मोग करूंक शिकय. ह्या घडये जेजू कडेन आमी मागया. एक गीत आमी गावया ह्या घडये. सोम्या आमकां मोग करूंक शिकय. तुज्या मोगांत आमकां सोम्या आमकां शिकय. आमी सगळ्यांनी ह्या संवसारान जेजू आमचो राग द्वेश सोडनो. सोम्या तुज्या मोगांत आमकां तुवें आमचो मोग केलोय. सोम्या सगळ्यांचो मोग केलोय. सगळ्यात आसलेलो मोग केलोय. पिडेसो मोग केलोय. वाट सुकलेलेसो मोग केलोय. समार्याच्या स्त्रियेचो मोग केलोय. मात जाग्गे वचो तुवें मोग केलोय. खोडकार वचो तुवें मोग केलोय. खुर्ड्या बार्तेन वचो तुवें मोग केलोय. तुजे रस्ते सोम्या त्या कुर्सार तुका जिवेशी मारलेल्या ते किड्या मारलेल्या दुस्मानाचो तुवें मोग केलोय. म्हळें बापा तांकां बक्षी दे कितें करतात म्हणे नेणात. सोम्या तांचोय तुवें मोग केलोय. आमकां मोग करूंक शिकय जेजू. आमकां मोग करूंक शिकय. एकामेका बक्षूंक शिकय. दुस्मानाचो मोग करूंक शिकय. भावय बापूयचो मोग करूंक शिकय. बाबा भयणीचो मोग करूंक शिकय. पती पत्नीन एकामेका मोग करूंक शिकय. आमच्या शेजाराचो मोग करूंक शिकय जेजू. क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो हाडाचो विसरो कोणा जायो मी मेरनाचो. क्रिस्ताचो मोग तो कावणे तावत कुर्सापोया मोग ताणें गेलो. मोगाचो संस्कार ताणें मोगान आमकां दिलो. क्रिस्ताचो मोग मोसताचे तैला दुसऱ्याचो मातृस्तो हांकां ताचे तैला कितलो बडो कांदो. आवयचो मोग लजे करचो मोग खंयसर कोणी येदो देवानाचो मोग. क्रिस्ताचो मोग कोणे सांडल्यार आमकां तो सांडिचो ना. कोणे फटयल्यार तो फटोचो ना. ताचे भरोशा आमी दुस्मान नाडटाना. ताचे संगी जियेतेल्या खंदूक नासतना ससनाच्या ससना. क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो हाडाचो विसरूंक कोणाक जाय तो न्हीद मेरनासलो. क्रिस्ताचो मोग तो. बाबा भयणी सोम्यान आमचो मोग केला. मोगा खातीर आपली कूड सुद्दां कुर्सार भेटोवन दिली, पिठो केली. आपले रगत ताणें वारयलें. आपणाक ताणें दिलें आनी कितें बाकी आसलें ताचे कडेन कांयच नासलें. सगळें आमचे खातीर ताणें दिलें. आनी आमकां ताणें पवित्र सभा दिल्या. आनी आमी पवित्र सभेचे सांदे सोम्याची कूड आनी रगत आमकां ताणें केला. ताचीच कूड आनी रगत ताणें आमकां दिला. आनी तें वांटलेली जाल्ल्या तांदूळ आमकां आमी क्रिस्ताचे जाल्या. क्रिस्ताचे
आनी आमी क्रिस्ताचे जावन जियेचे हे घडये बोर आमी सकड आज ह्या घडये आमी मागया सगळ्या पवित्र सभे खातीर मागया ह्या घडये सगळी पवित्र सभा हर एक धांवपूर भाग्यवान बाप आमचो पापसे हर एक तुमचे थेला इल्ले विसून काडले बिस्कूट लोकांची गुवडी जावंक नेमलेले परजे खातीर देवान ताका मिसल्यात आपल्या शेडयांक तुमचो पोस करच्या खातीर देवान ताका मिसल्यात ह्या जागांनी धर्मीक देवान ताका विसून थेला आयल्या पंचमारी पात संसार पवित्र करच्या पवित्र म्हणजे देण्याने तांकां भरला आनी तांणी संसार पवित्र करूंक आसा आनी आमी क्रिस्ताची एकली भाऊ भयणी पवित्र स्थानांत आमी जेजू ते एकवटलेली आमी याजकी वर्गाची रायाळ वर्गाची आमी मागलेली सोम्याच्या पवित्र रक्तान आमी नितळ जाल्ली देवाची भुरगीं आमी सांबाळून ओडो सांगले बरी आमी देवाची भुरगीं आमी सोम्याक साक्ष जावन जियोगो देवाची कृपा मागया आमी संवसारांत देख जाय आमी संवसारांत सोम्या सारके जाय सकड आमी धार्मीक यादाक लायक आमी सकड देवाची भुरगीं पवित्र जावंक पयलेली आमी संवसारांत आसा वय आमी अस्कत वय आमची ती पातक्यो गोडण्यो आसात वय पूण आमकां देवान सकत दिल्या पवित्र म्हणजे कृपा दिल्या मागया सोम्या आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर सोम्या तुजे सारके आमकां जीव कृपा दी सगळी पवित्र सभा हर एक क्रिस्तांव भाव भयणी याजक धार्मीक हर एक गवळी सोम्या विसून काडलेले पवित्र कर तांकां तुज्या सक्तेन भर ह्या संवसारांत तुजी कृपा तांणी हेरांक दिवच्या खातीर तुजो मोग तांणी हेरांक दिवच्या खातीर सोम्या सकडाक आमकां तुज्या कृपेन भर आनी आमचें जिवीत पवित्र कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता रक्ताका सोम्या रक्ताका सोम्या हर एक घडी तू तांचे संगी रावो रक्ताका सोम्या मागया भाव भयणीनो सकड क्रिस्तांव कुटुंबा खातीर मागया हर एक क्रिस्तांव कुटुंब मोगाचें रूप हर एक पती आनी पतीन जेजूचें रूप जेजून आपणाक कुर्सार समर्पिल्ले बरी खिळावंक दिल्ले बरी एक पती आनी पतीन एकामेकाक खिळावंक दितात सोम्या सारके आपले सगळे जिवीत एकामेकाक समर्पितात बापान पुता समर्पिल्ले बरी बापान फाटी पडोवंक ना पुताक दिलो पूर्ण तरान आनी एका पतीन आनी पत्नीन एकामेकाक पूर्ण तरान दिचे संवसारी स्वार्थाक तावन कश्टोच्या पती पत्नी खातीर मागया कितलींशीं जाणां आज पती पत्नी एकामेकाक समजून काडनात गर्व आपटल्यात कित्याक म्हज्या पतीक हांवें खालतायचें कित्याक म्हज्या पतीनी सांगलें बरी आयकचें म्हजे लागीं पयशान आमी जोडटा गर्व आनी अहंकार आमी एक कूड आनी एक आमी रागात आमी सुम्यांत एकवटल्या म्हणलें विसरतात एक पती आनी पतीन दोगां एक जातात तीं सुम्यांत एक जातात ती विंगड न्हय म्हणटा पवित्र पुस्तक सोम्या हर एका काजारी जोड्या पसत मागता हर एका पती पत्नी खातीर मागता हांव सोम्या काजारी जीवन म्हणलें एक समर्पण आनी कितें तांणी आपलें जिवीत एकामेकाक दिलां निस्वार्थ रितीन सोम्या दिवंक पाटी पळयनासतना दिवंक आपलेंपण अहंकार गर्व व्हडपण कितलें आमकां सगळें सोडून एका पती पत्नीन मोगा खातीर जीव शिकय सोम्या शिकय तांकां कृपा दी भुरग्यां खातीर मागता हांव सोम्या भुरग्यांनी आवय बापाय काल जावंक भुरग्यांनी आवय बापायचो मोग करूंक
एका त्रिंदादी भशेन एक कुटुंबान आवय बापूय भुरगीं सोम्या त्या एकवटान जीव शिकय आमच्या भुरग्यांक ते आसल्या हात दिगर येते हट्ट कानवडय 10 वर्सांची चली आजत कडल्यान घडीत आवयन पिकनिका करून म्हणून 10 वर्सांची चली जीवघात करता आज घडिल्ले घडीत 10 वर्सांची चली पिकनिका वर्णातल्या खातीर जीवघात करता सोमी जेजू मागता आमच्या भुरग्यां खातीर हट्ट आज ह्या भुरग्यांक थोडी बडी मोग समजना आवय बापूची कश्ट समजनात आवय बापून केल्ले वावण समजना तांकां सोमी आमच्या भुरग्यांक समजून दी आवय बापून कसले कश्ट तांकां समजचें कर आवय बापूय काढटन दवरलेलो मोग तांणी समजचें कर सोम्या आमच्या भुरग्यांक आनी आवय बापूयक तुका समर्पिता आनी मागता वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या हर व्यक्ती सर्वे कडी तूं ताचे संगी राव वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या आमच्या राष्ट्रा बसत मागे भाऊ भयणीनो इलेक्शन सुरू आसा आनी थोडे दीस उरल्यात एक बरो सरकार आमकां येवंक स्वार्थ सोडून आज आमचे राजकीय मुखेली आपणाक विसरल्यात देवाचो जागो काडून घेतात सोम्या मनीस खंयसर वता तूं देव सस्तीक देव आज मनीस तुजो जागो काडून घेता सोम्या आज संवसारांत तुज्या एका निजा देवाक तुका मान मेळोवन दी मनशाचे बरेपण आज आमचे मुखेली चिंतून दित मनशाची सेवा करच्या खातीर आपण विसरून आम चिंतून दी सोम्या आमचे राजकीय मुखेल्यांनी आपले मन सोडून आपले स्वार्थ सोडून आपले पोट भरचे सोडून लोकांक आपले उपयोग करचे सोडून खरे सेवा दिवचे मुखेली तांच्या हातांत तुवें सरकार दिलाय तो सरकार चलोवंक ह्या गांवचे येयली समांत सोम्या लोकांचे बरेपण कोणूच्या मनशांक तूं विसरून काड आनी लोकांक बरें करूंक लोकांची दुकां पुसूंक कश्टांतले ताका भायर हाडूंक असले मुखेल्याक आनी असो सरकार आमकां फावो कर म्हूण तुजे लागीं मागता जेजूच्या नांवान बाबा ही मागणी करता तुका जेजूच्या नांवान बाबा ही मागणी करता तुका मागे इकडे बरो मी कश्टांत असल्या बसून पेडेस्तां बसून कितलींशीं जाणां आस्पत्र्यांत आसात कितलींशीं जाणां घरांनी अंतुळणार आसात थोड्यांचे कश्ट इतले खिणा पडटात थोड्यांक वळवळे विविधच्या कश्टांक वळवळे आसा पडटा कॅन्सर पेडा मनशाचे जिवीत कश्टाचें ना सोम्या ह्या पिडेस्तांचे दिश्ट घाल तुजो मोग पिडेस्तांक तुवें दिल्लोय खंयच्या पिडेस्ताक सोम्या तुवें बरें करिनासतना रावोंक ना सोम्या कित्याक तांचे कश्ट तुका कळटाले तांचे वळवळे तुका समजताले सोम्या आमच्या घरांनी आमच्या आस्पत्र्यांनी आमच्या कुटुंबांनी आमच्या संस्थानांनी आमच्या मद्यांच्या हर एका पिडेस्ताचे दिश्ट घाल जेजू तुजी कृपा ताची वाडोवन दी त्रिंदा दिसो पवित्र देव तो आनी त्या पवित्र तुज्या मोगान पिडेस्तांक आपट गुण कर तांचे कश्ट आळो कर कोण हेर कश्टान येतात रिणाक संपडल्यान कश्टांक संपडल्यान आर्थीक संकश्टांक संपडल्यान घरांत समाधान ना घरांत वांटे पडे जाल्यात खंयसर सोम्या मनीस कश्टता हर एकाचेर तुजी दिश्ट घाल सोम्या आनी ताका सुटका दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी
सकड आमी दिंबेर पडया ह्या कडेन आमची तेसां भेटोवया आज आमकां कितें मागोवंक आसा सकड आमची तेसां उडास करया आमचे लागीं मागोव सगळेची तेसां उडास करया हे घडी भर आमची सकड गरजो मोदी काडया जावं पुरो आमकां मस्तदानाक विविध गरजो आसात थोड्यांनी आमचे लागीं मागोवंक सांगलां ह्या घडी सकड एक गरजो एक तेसां आमी उडास करया पवित्र त्रिंदा दिसो देव ह्या संवसारांत मनशां बरें करूंक आयिल्लो मनशां सुटका दिवंक आयिल्लो तशीं भुरगीं आमकां करूंक आयिल्लो तसो मोग आमचेर वचूंक आयिल्लो पवित्र आत्म्याची ताणें आमकां सकत दिली आपोस्तलांचेर पवित्र आत्मो देवलो त्या घडये सगळें बदल्लें तेय बियांत आसले तेय कुंतींत आसले ते दुकांत आसले आकांतांत आसले पूण पवित्र आत्मो तांचेर देवले त्या घडये सकट बदल्लें ह्या घडी देवाची कापळ तूं देवाची पवित्र सकत आमी मागया हर एकले आमी पवित्र आत्म्याची सकत मागया स्वामीच्या आमंत्रीत रक्ताचे अभिषेक मागया देवा तुजी कृपा आमचे दिवळी म्हूण आमी मागया आमचे हात उबारया सकट हर एकले आमी देवाची स्तुती करया हालेलुया 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 जीद 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 यीशु ते ते जीद 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 जा पवित्र गंजा करिए तो जन्नत दुनिया तुझे जगह बड़े जब यहाँ जद मन सद मौत के तोड़नरा हर एक के कष्टां कृपणता गुण सत्या जीव के तरम से दिव्य कोई ताम जिबेड़ा गोड़ करम जी कष्ट लगा सोम्याम कतम करी जेदो 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 जीद 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 फामेंट के हील जीद मेरे पार का में जीद लीद जीद जीद हालेलुया ये जावोड़ा सक्रामेंटा सस्नामा कोरोया पूर्विलोका रूपाबोधला नोव्योरीति आरार्या सर्वन्वेचा अस्कनीचा भावार्तांचे वर्णदिव्या जसे बाबा तसे स्तुता उल्हासानी स्तुतीचा होत्री महिमा सहस्रा सहस्रा एकास्ताव्या असेना दोगाईच्या स्पिरिटा समासमी नावार्ता आमेन प्रार्थुया ये देवा विशेषकार सक्रमेंत काल तुझे कष्टाचो उडास कर उडास तुवें आमकां सोडला तुज्या सर्वनेचो प्रसदान तमचे नेमी भोगी सरको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तारांक आमी मान करूंक आमकां देन फावो कर जो जेतान रात करताय ससनाच्या ससना ह्या घडी आशिर्वाद दितना भाव भयणीनो एका प्रत्येक राद्या बसत तुमी सगळ्यांनी मागचे सम्यक आशिर्वाद विशेष रितीन आज थोड्या वेळ हांगासर एक आमी ल्हानशें गरजेचें कामती घेता देखून एक ल्हानशा ह्या बऱ्या कामाचेर सगळ्यांनी तुमी मागसी ह्या समजी गरजेच्या म्हणजे आतांच्या उजव्या कुशीक देवाचो आशिर्वाद प्रत्येक तरान पडो येवच्या शुक्रार आमी सांगता हांव कितें म्हणून देखून आज पयलीं तूं मागा ह्या घडये देवाचो आशिर्वाद पडून दी देवा भरगांनीचे भाग दिवं आमकां पळोवन दी एक बऱ्या कामाक आमी देव दाव त्या कामांत आमकां यशस्वी जावं देवाचो आशिर्वाद मागया तुझे बाध्यता
जेजू मोगळा तुझेरा भात्येदा जेजू मोगळा कष्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुझे राव पाथेथा जेजू